आज जो आम्ही निर्णय घेतलेलो की सुनील ढवळीकरांच्या घराकडे वचपाचें आशिल्लें तो निर्णय आनी फुडले आमचे एज्युकेशन्स हो जो मोड आशिल्लो फुडें कितें करपाचें आनी जे दिल्ली मिटींग जाल्ली अमित शाह कडेन BJPचो अध्यक्षा कडेन अलॉंग विथ तिनूय खासदार गोंयचे तर ते सगळे फीडबॅक घेवन आमी आमची कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग घेतली तातूंत ते सगळे डिस्कस केले आणि डिस्कस करून आमी काही निर्णय घेतले। एक निर्णय असो आसा की तो आज जे सुनील ढवळीकरा कडेन वचपाचें आशिल्लें ते आमी पोस्टपोन केला कारण सुनील ढवळीकरान आमकां सांगलेलें आमी 16 तारखे पयलीं तो कितें सांगता म्हणून ताणें अजून पर्यंत आमकां कांय सांगूना आनी ताका आमकां परत वचून मेळपाची इच्छा ना कारण ते प्रॉमीस दितात आनी मागीर प्रॉमीस दितात आनी ती प्रॉमीस ऑनर करिनात जे म्हणून आमी थंय वचपाचें ना अशें आमी ठरयलें। दुसरे 21 तारखेचो जो रस्ता रोको आंदोलन आशिल्लो तो तात्पुरतो आमी स्थगीत केल्लो आसा म्हणजे पोस्टपोन केल्लो आसा आनी तेजो निर्णय जो आसा तो आमी 30 तारखेक परत आमची मिटींग जातली 30 जानेवारी आनी त्या दिसा आमी निर्णय घेतलो की तो खंयच्या दिसा करप तो विड्रॉ करून आमी अजून नोटिफिकेशन काडूं ना ते नोटिफिकेशन काडूं ना म्हणून हांव खासदारांक रिक्वेस्ट करता की ताणें अपील करता तांकां की तुमी हे 169 जे कितें करपाचें आसा ते आतां स्टॉप करून घेयात। जर ते स्टॉप करून घेवना जाल्यार तुमच्या माथ्याचेर येतले ह्या लोकांचे फुडलो डेव्हलपमेंट जो बंद जातलो आनी तुमकां मतां मागीर माकडांनी आनी खेत्यांनी घालची पडटली मनीस घालचे ना तुमकां मतां जनावरांनी मतां घालची पडटली ते 169 हें केलें जाल्यार थंय जनावरांच उरतलीं लोक मागीर रावपाक लायक जावचे ना थंय सरकाराच्या विरुद्ध जे कोण सरकार आसा तेंच्या विरुद्ध पार्टी म्हणून आमी कोणाच्या अगेन्स्ट वयचे ना पार्टी म्हणून इंडिव्हिज्युअल नांव घेवन कोणाचें वयचे ना हो सरकार इनकॅपेबल आसा तेच्या अगेन्स्ट आमी वयतले। आज तुमी सुदीनाच्या घरा कडेन वचपाचें आमी आज वचपाचें ना म्हणजे तेका अपॉयंटमेंट मेळटा काय मेळना हेची कितें तुमी चवकशी केल्या काय मेळना तेका हांव तें नको तेणी 16 तारखे पर्यंत सांगता म्हणून सांगलें 16 तारखे पर्यंत तेणी करूंक ना जाल्यार तेका मेळना असो जालो न्हू। मिटिंगेंत अमित शाहान सांगलें की हो विशय आमी सॉर्ट आउट करतात तुमचो इमिजिएटली अशें वर्ड यूज केला बेगीतल्या बेगीन आमी इमिजिएटली सॉर्ट आउट करता ह्या एजीर फक्त एक लास्ट एक विश्वास कोणाचेर तरी लास्ट दवरचो शेवट हेज्या फुडें आमी कोणाचेर आनी विश्वास दवरपाचें ना आनी हो एक लास्ट विश्वास दवरून कितें जाता जाल्यार पळोवपाचो असो आमी एक निर्णय घेतलो आनी म्हणून जे आमचे कितें कार्यक्रम आशिल्ले ते सगळे कार्यक्रम आमी पोस्टपोन केल्ले आसा आनी बाकीचें एज्युकेशन आमी चालू आमदार खासदारा कडेन वचप आमदारा कडेन वचप हें चालूच उरलें आनी समज हें जायना जाल्यार 30 तारखेक आमी आमची मिटींग घेतलेच पूण आनी एक आमी निर्णय असो घेतला की ज्यो 2 पोटनिवडणुको जातल्यो आतां आनी जर हे सरकार हे जर विशय सॉर्ट आउट करिना मायनिंगान ह्या दोनूय पोटनिवडणुकीत गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट म्हणून आमी सरकारा विरोधान प्रचार करतले सरकारा विरोधात एक्टिवली त्या अगेन्स्ट त्या दोनूय कॉन्स्टिट्युशन्सी आमी प्रचार करतले तेंच्या अगेन्स्ट प्रचार करतले